राज्य वेंचणूक आयोगान सोमारा राती उसरा पंचायत वेंचणूक जाहीर केली। 186 पंचायतींच्या 1522 वार्डांनी वेंचणुको जातल्यो। वेंचणूक जाहीर जाल्याबरोबर राज्यातल्या पंचायत क्षेत्रात आचारसंहिता लागू जाल्या। पंचायत वेंचणुकेचो शेड्यूल आसा तो असो: 18 ते 25 मे मेरेन उमेदवारी अर्ज घेतले। 26 मेक अर्ज छाननी जातली। अर्ज फाटीं घेवपाक 29 मे मेरेन प्राझ आसा। 30 मायाक पंचायतींचे फायनल उमेदवार कळटले। 11 जूनाक वेंचणूक आनी 13 जूनाक मतमेजणी जावन निकाल कळटलो। पंचायतीचो कार्यकाळ खरो 27 मायाक सोंपता। मात सरकारान विधानसभा वेंचणुकेच्या 3 म्हयन्यांचे आचारसंहितेचे कारण सांगून वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या। सरकारान 3 फावट वेंचणुकेची तारीख बदलल्या उपरांत निमणे वेंचणूक आयोगान आतां फायनल शेड्यूलाची अधिसुचोवणी काडल्या। आतां आचारसंहितेक लागून म्हयनोभर पंचायत वाठारांनी कामाची नवी टेंडरां ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।